येता त्या वेंचणुकांनी परत एकदा भारतीय जनता पक्षाचे सरकार सत्तेर येतले असो विश्वास वीजमंत्री मिलिंद नायक हांणी उक्तायला। भाजपा सरकारान फाटले 4.5 वर्सांच्या कालावधीत गोंयांत उदरगतीची कामां केल्यात आनी ताची पावती म्हण गोंयांतल्या सगळ्या मतदारसंघांनी भाजपाचे उमेदवार जैतिवंत जातले अशें तांणी मुखार म्हणलां। वास्को बोगदा वाठारांत खेळा मैदानाचें उक्तावण केले उपरांत ते उलयताले। ह्या वेळार खेळा मंत्री रमेश तवडकार, आमदार डॉ प्रमोद सावंत, मुरगांवचे नगराध्यक्ष दीपक नायक आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले। आडेक्स कोऑपरेटिव्ह वास्कोच्यान जॉन डी सिल्वा। आमच्याकडे खूपशे बारीक लोक आहा, त्यांना डेव्हलपमेंटाची गरज आसा। 5 वर्सां किंवा 4.5 वर्सां तुम्ही इतले डेव्हलपमेंट पळयले, हे मिलिंद नायकान करूंक ना। भारतीय जनता पार्टीन केला, भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारान केला। तुमचे एकच आता उरला तुमच्याकडे येता त्या 4.5 वर्सांत मिलिंद नायकाक एकट्याक जिखोवन हाडलो म्हणून सरकार येवपाचो ना। तुमचे सगळ्यांचे काम तुम्ही तुमच्या गावात, तुमच्या शहरात, तुमच्या खंय वयतले, हांगा स्थायीक जरी असले तरी दुसऱ्या गावांतल्या म्हाका खबर आहा। हांव एकदम अभिमानान सांगता, ह्या एरियान मुरगांव मतदारसंघात आमचे जे लोक हांगा आहा तितले ते चडशे लोक पेडणेकार हांगा आहा आनी आमचे लोक पेडणे आहा, आमचे लोक मांद्रे आहा, सगळ्याच भागात आमचे विभागलेले लोक आहा। सगळ्यांक तुम्ही आयच्यान सांगपाक चालू करपाक जाय। 55 वर्सां काँग्रेसच्या राजवटीन जावन असले काम 5 वर्सां आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जाला। ह्या सरकारा शिवाय दुसऱ्या खंयच्या सरकाराचो पर्याय ना। दुसऱ्या सरकाराक कोणी कितेंय तरी उलयले, भारतीय जनता पार्टी शिवाय दुसरो आनी खंयचीच पार्टी आमकां हांगा कांयच हातीक लावंक दिवचे ना। आनी जर तुमकां तशें जावपाक जाय जाल्यार भारतीय जनता पार्टी हीच ह्या गोंयांत सरकार करपाक जाय आनी भारतीय जनता पार्टीचेच सरकार येतले हेच्या बद्दल आमचें ठाम मत आसपाक जाय। ह्युमन डेव्हलपमेंट आनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपा खातीर पहिले जेका विजन जाय पडटा ते भारतीय जनता पार्टीच्या सरकारा कडेन आसा। आनी म्हणून म्हाका दिसता तुम्ही निवडून दिल्लो आमदार आनी गोंयचो मंत्री बा मिलिंद तुमच्या मतदारसंघाचे काम करता आसतना पुराय गोंयभर आज खंयसरूच लायटीचो प्रश्न ना। आमी पळयता मातशी सुद्दां लायट गेली आसत जाल्यार रोखडेच लोक आयदर आमदाराक आसत किंवा मंत्र्याकूय डायरेक्ट फोन मारता। पयलींचे सोड कोणूच मेळनाशिल्ले, म्हणून आयज इतक्या बऱ्या रितीन लायटीचेय काम पुराय गोंयभर चल्लेले आसा। आपलो मतदारसंघाचो डेव्हलपमेंट करता आसतना पुराय गोंयभर पॉवर मिनिस्टर म्हणून तांचें काम जे आसा ती तांच्यांनी शाप गोंयचेर सोडलेली आसा। इतल्या बऱ्या रितीन ते काम करीत आसा।